आमी पयर जेन्ना पळयलें की सडनली मिडिया रिपोर्ट्स अशी आसा की वायरलेस मेसेज आयली आनी तिजी साऊथ गोवा SP जी आसा तेजी ट्रान्सफर जाली. आनी काल एका नामनेच्या मिडिया हावजांतल्यानूय ती फ्रंट पेज न्यूज मारिल्ली. ताच्या उपरांत आमी आमचें रिएक्शन सुद्दां दिलां. म्हायती आमकां अशी मेळ्ळ्या की बजरंग दल साऊथ गोवान ज्यो ज्यो एक्टिविटी करता किंवा ज्यो ज्यो तांच्यो मिटिंग्यो जाता हाजेर खंय त्या SPन एक वायरलेस मेसेज दिल्ली सगळ्या स्थानीक पुलीस स्टेशनाचेर की बजरंग दलाच्यो कितें कितें एक्टिविटी जाता किंवा बजरंग दलाच्यो खंय खंय मिटिंग्यो जाता हाजेर मातशें चतूर रावा आनी इन्फॉर्मेशन दिया. हें सांगलें म्हणून साऊथ गोवा SPची ट्रान्सफर जाली. आतां म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपा जाय, आमकां सोर्स इन्फॉर्मेशन अशें मेळ्ळा की बजरंग दलाचो जो तांचो गोंयचो जो इन्चार्ज ऑर वॉटेवर यू कॉल इट तो मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान आसा मरे. तो मुख्यमंत्र्याचो OSD म्हणून आयकला आमी. म्हाका म्हायती अशी मेळ्ळ्या की आज गोंयचे जे मुद्दे आसात, आज लोकांक भुरग्यांक जॉब ना, आज प्रत्येक 33 वरांचेर एक गोंयकार मरता. आमी पयर आरंबोल पळयलें की एक गोंयकार इल्लिगेलिटी करपाक गेलो थंय ताचो खून जाता. आज आमी पळयलें की एका महिलेचेर गँग रेप जाता. आमी आज पळयलें की आज मर्डर वाडल्या, ड्रग्स वाडला, प्रॉस्टिट्यूशन वाडल्या. बार्देस तालुक्यान आमी पयले 5 दीस उदक नाशिल्लें. एका सायडीन उदक ना लोकांक, मुख्यमंत्री सांगता उदक कमी वापरा. दुसऱ्या सायडीन आमचे जागे जमनी भाटां बेसां सगळीं विकून आनी काम. छत्रपती शिवाजी महाराजाचे विचार कितें हें पयलीं आमी समजून घेवपाक जाय. न्हय की आमी शिव जयंतीक वचून धुमाकूळ घालून थंय टेन्शन क्रिएट करतले, कम्युनल टेन्शन. म्हाका दिसता प्रत्येक शिवप्रेमी, प्रत्येक शिवाजीचो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो प्रेमी हांणी म्हाका दिसता आमी समजून घेवपाक जाय आनी असल्या ह्या BJPच्या आनी RSS आयडियोलॉजीच्या वृत्तीक आमी बळी पडपाक जायना.